प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुची 26 53 to 56 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेनेझारेताचे पिडोवातांक जेजू बोरी कोत्ता. दोर्या उचलून ते पोलतोडी जेनेझारेताक पावले. थंय तांणी ओडे लायले आनी ते ओड्यांतल्या भायर सरोना फुडें लोकांन रोखडोच जेजूक अडकलो आनी आख्ख्या प्रांतांत धावी धावी वचून तो खंय आसा ती खबर आयकून थंय वायटाकारांक हातून घालून हाडूंक लागली. आनी तो बेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नगरांनी जावं मोळ्यांनी वायटाकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या वस्त्राचे देगेक पूण हात लावंक दी म्हूण ती ताच्या लागीं मागताली आनी ताका हात लायताली तितली बरी जाताली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें आयकता. जेजू कितल्या पिडवंतांक बरो कोत्ता, कितल्यो मिलाग्री कोत्ता. 5 उण्यांनी आनी 2 नुस्त्यांक मसली घेवन तो 5,000 लोकांक जेवण दिता. खूब खूब मिलाग्री कोत्ता. आनी आतां कितें घडटा, खूब लोक ताच्या फाटल्यान लागता. आनी भाव भयणीनो, लोक जेजूच्या फाटल्यान कित्याक लागता? कित्याक तो पेकोणी कोत्ता, तो पेकोणी दिता, तो मिलाग्री कोत्ता, तांकां जेवण दिता. सगळें जें बरें बरें ताणें ह्या लोकांनी केन्नाच पळोवंक ना तें जेजू कोत्ता. आनी आतां लोक ताच्या फाटल्यान लागता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान आयकता, आमी आतांच आयकलां, जेजूच्या फाटल्यान जो लोक येतालो 3 भाशांचो लोक आसतालो. एकलो खूब लोक. कित्याक येतालो लोक तो? तांकां कितें बरें मेळटलें, तांकां मिलाग्री मेळटलो, तांकां फुकट जेवण मेळटलें, तांकां आपली पेकोणी मेळटली, जेजू कितें मिलाग्री कोत्तलो आनी तांकां सगळें तें पळोवपाक मेळटलें. दुसरो लोक थंयसर कितें आदार करपाक येतालो, कित्याक ते फुडें आदार कोत्तात, लोक सगळो पळयतलो, आरे हो आदार कोत्ता, तांकां मातशी थोडो मान मेळटलो. दुसरे भाशेचो लोक कोण आसतालो? फारिजियो. ते कित्याक आसताले? ते येताले फकत पळोवपाक जेजू कितें कोत्ता तो. कितें चूक कोत्ता जाल्यार ताका सगल्यांक वजीर सांगपाक, तूं हें कोत्ताय तें सारकें न्हय. साबाताच्या दिसा जेन्ना जेजू कितें पेकोणी कोत्तालो, ते म्हणटाले ह्या साबाताच्या दिसा कित्याक तूं कोत्ताय अशें, आनी तूं कोण दुसऱ्यांची पापां भोगसोवपाक. फकत देवाक जाता. तांकां जेजू खरेंच देव म्हणून तांकां आजुनूय सोजमणी मेळोंक नासली. त्या लोकांक तें करूंक जाय नासलें. आयकात भाव भयणीनो, फारिजियो लोक अशे मनीस आसले की जें जेजू कोत्तालो तें ताका करूंक जाय नासलें. ते फकत उलयताले. तांचे फकत तोंडांतलीं उतरां सुट्टालीं. हें कितें बरें ना, तें कितें बरें ना, तें कितें बरें ना, हें कितें बरें ना, तितलेंच उलोवपाचें. पूण तांच्या मदें कांयच बरें जाय नासलें तांकां. फकत जेजूची कितें चूक कोत्ता ती जेजू पळोवपाक ते आयिल्ले थंयसर. आनी त्या लोकां मदें फारिजियो लोक आसले. आनी तिसरे भाशेचो लोक आसलो. ते जावन आसले जेजूचे शिश्य. जो लोक जेजू कडेन येतालो, ताचें उतर आयकतालो, ताचें उतर पाळटालो, खरेंच जेजूची शिकवण घेवन ते जेजूक बरे भाशेन ताची सजमणी उतराची आनी ताका ताची बरी संबंद दवरपाक ते जेजू कडेन येताले. म्हणजे जो लोक जेजू कडेन येतालो, पयलो खूब लोक येतालो. आमी म्हणटात इंग्लिशीन ताका क्रावड. खूब लोक. ताचे उपरांत फारिजियो आसले आनी ताचे उपरांत शिसपण आसले. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खंयसर हें देवाचें उतर आयकता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी एका रितीराक वेता, आमी आमचें देवस्पण करता. ह्या 3 भासांच्या लोकां मदें हांव कोण? आमी कोण? हो प्रश्न जेन्ना जेजू आमकां विचारता, हो प्रश्न कोणाक दिवंक जायना, म्हाकाच दिवंक जाता. हांव शीस एक जेजूचो, हांव एक फारिजियो, ओ हांव दुसऱ्या भाशेन खूब लोक. जो लोक येतालो बिश्ट फकत आमकां कितें फायदो मेळटलो. केन्नाय रितीर बी चलता जाल्यार, आतां आमच्या इगोर्जेन केन्ना रितीर आसता,
कोण देवाचें उतर पोटगोट करता तेन्ना ते इगोर्जेन तुका फुकट जेवण मेळता, चाव मेळता, उदक मेळता, बरी एसी रुमान बसून तुका बरें बसूंक मेळता आनी जेवणाचो टायम जालो थंयसर त्या वेळार आमी असलो लोक जो रितीराग वेता फकत कितें फुकट जेवण खावपाक जें उतर तें पोरगोट जाता तें आमी केन्नाच आयकोना. आमकां फकत फुकट कितें मेळता तें आयलां. आमी असल्या लोकां मदें आमी फारिजियो मदें खरेंच आमी जेजूचे शिश की जे आमी ताजें उतर आयकता, ताजें उतर पाळटा आनी खरेंच दिसपट्ट्या जिवितान आमी जेजू सारकीं जाता. भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमी एकल्याक आमी आयज विचारुया. जेजू आमकां विचारता, आमीच आमकां विचारुया, हांव एक शीस, हांव एक फारिजियो, हांव लोकां मदें एक मनीस जो फकत म्हज्या फायद्याक येता. म्हाका जेजू विचारता, बाबाय तूं म्हजो शीस जाल्यार खरेंच म्हजो शीस जाल्यार आनी खरेंच म्हजो पाटलावदार जाल्यार जें हांव तुका सांगता तें कर. दुसऱ्या कडेन वच, बरी खबर दी, वच तुज्या कोन्यांनी तुज्या उतरांनी हें देवाचें उतर पोरगोट कर. नातर फकत आमच्या घरान बसोनी, आमच्या ऑफिसान आमच्या व्हडल्या कोदेलाचेर बसोनी एसी घालून आमच्यान बरें बसूं येता आनी आमच्यान म्हणूं येता की आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार. तो हें जायना आमी जेजूचे पाटलादार. जेजूचे पाटलादार आपली कोदेल सोडून दुसऱ्या कडेन पावतात, खरेंच देवाचें उतर पोरगोट करतात, बरी खबर दितात. जेजूचे जो मोग जो तांचे भितर रिगला तो दुसऱ्यांक दिवपाक पावतात आनी तेन्नाच आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार. आयज हो प्रश्न विचारून आमी आमच्या मनान जेजू कडेन बोगसळे मागुया आनी म्हणुया, जेजू म्हाका खरेंच तुजो शीस जावपाक जाय आनी आयजतान हांव निचोव कोत्ता की आयज तुज्या उतरा प्रमाणे चलतलो, ही बरी खबर दुसऱ्या कडेन दितलो आनी खरेंच हें तुजें राज, हें जेजूचें राज वाडत जावपाक हांव वावुरतलों. हेंच जावन आसा आमचो थाराय, हेंच जावन आमचें मागणें. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक भाव भयणीनो हांव एक बरो दीस आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन खूब उलोवपाक फाल्यां हांव जेजू तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.